आयज आमी बाणावलेचो काँग्रेसाचो ब्लॉक हांगा येयल्या एकठांय जाल्यार तुमकां सुचोवण्यो सांगपाक आमचे दिल्लीच्या इलेक्शना बाबतींत काल सॅटर्डे इलेक्शनाचे रिजल्ट येयले दिल्लीचे आनी आपाचो गोंयचो प्रेसिडेंट बाब अमित पालेकरान कळोवणी दिल्या की गोंया आमी अलायन्स करतले म्हणून. आमकां लोकांक सांगपाक जाय दिल्ली असेंब्ली इलेक्शन जावचे पयलीं काँग्रेस आनी आप अलायन्स करूंक सोदताले पूण तेचो पार्टी सुप्रिमो बाब अरविंद केजरीवाल तेणे सांगले आमकां दिल्ली अलायन्स नाका. सो दिल्ली अलायन्स नाका जाल्यार गोंया आमकां अलायन्स कित्याक जाय? हे अलायन्स कन्व्हिनियन्साचें तुमी म्हणटा पंजाबाक अलायन्स नाका, हरियाणा अलायन्स नाका, दिल्ली अलायन्स नाका जाल्यार गोंया अलायन्स कित्याक जाय? काँग्रेसाचे वोट खावपाक? म्हजो प्रश्न अमित पालेकराक ते म्हणटात आमचो काँग्रेस लिडर जे आसात ते मोस्ट करप्टेड म्हणून मोस्ट करप्ट लिडर्स. सो ते इतले करप्ट जाल्यार तांकां अलायन्स कित्याक जाय? आमचे काँग्रेसाक अलायन्स कित्याक घेवपाक सोदतात ते? दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स म्हाका दिसता बरे शॉकिंग रिजल्ट्स आनी ते बरेशें एनालायज केलें जाल्यार म्हाका दिसता आम आदमी पार्टी बरे सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड जाल्ले थिंगा, कित्याक दे वॉकड आउट ऑफ द अलायन्स. जेन्ना एक एक्झिस्टिंग अलायन्स आसलें दे डिसायडेड टू गो ऑन देयर ओन आनी रिजल्ट्स आर देयर फॉर एवरीवन टू सी. आनी एक ऑब्जर्वेशन म्हणल्यार आम आदमी पार्टी आख्खे इंडिये चोय तुमी आनी गोंय बी चोय दे आर टार्गेटिंग कॉन्स्टिट्युएन्सीज आनी स्टेट्स wherever Congress has a base. They are not going beyond that. आता जे लोकरार बीजेपी वेस्टर्न आहा, बीजेपी पार्टी जितली आहा, दुसरे पार्टी आहा, थिंगा ते जोकर वचना. It looks like they are targeting only Congress westerns. हे एक ऑब्जर्वेशन आमी सगळ्यांनी मतींत दवरपाक गरज. रिसेंटली दिल्ली असेंब्ली इलेक्शन जाल्यार त्या रिजल्टा उपरांत आमकां अशें दिसता की जेन्ना दिल्ली इलेक्शन आसली तेन्ना आम आदमी पार्टी काँग्रेसा बरोबर अलायन्स नाका आसलें आनी ते सोलो गेल्ले आनी ताचो निकाल जो आज लागला आम आदमी पार्टी जी 10 वर्सां तेणी पावरान आसली ती काबार जावन बीजेपी येवपाक हेंच तांचें मेन कारण म्हणल्यार आप. दुसरें म्हणल्यार जरी तर तांचे गोंयचे आप प्रेसिडेंट म्हणूंक सोदता आनी स्टेटमेंट दिता की गोंयान काँग्रेसा बरोबर तांकां अलायन्स करपाचें आहा म्हणून जाल्यार दिल्लीक तांकां नाका आसलें आनी गोंयान काँग्रेसा बरोबर अलायन्स कित्याक जाय? काँग्रेसाक काबार करपाक आनी बीजेपीक जिखोवपाक. ओके. आतां दुसरें म्हणल्यार हांगासर दिसून येता की गोंयान आनी खास करून साउथ गोवा आनी स्पेशली इन बेनावली हे जावन आसा काँग्रेसाचें बेस्टन आनी काँग्रेस हांगासर जरूर जिखून येता. सो हें जेन्ना काँग्रेस जिखून येता तें सीट कित्याक काँग्रेस दुसरे पार्टीक और आपाक दितली? सो हांगासर आमी हें काँग्रेसाचें जें सीट आसा आनी साउथ गोवा जे पळय काँग्रेसाचे स्ट्रॉंग होल्ड आहा थंयसर काँग्रेसाचे उमेदवार आसतले. दुसरे निमणे म्हणल्यार आमकां हे अलायन्स नाका गोंयांत. जशें दिल्ली तेणी नाका केला तशें आमी म्हणटा आमकां हांगा गोंयांत अलायन्स नाका बिकॉज आमी आमचे ओन स्ट्रेंथान आमी जिखतले गोंयांत.